जायत्या वर्सांनी हांव तुज्या पांयाशी आयला. आदीक हांव आनी म्हजी मोगी आमी दोगांय सांगातान तुज्या पांयाशी येता आनी थोडोच वेळ मोगान सांगता. पूण तें आतां ह्या संवसारांत ना आनी येतुय आमचो एकूट जावन निर्मुक्त. ताचे आत्म्याक स्वर्गीचे सूख फावो. लेस्टर तू आणि तू अजूनच जिवे आसा? पूण तू कसो जीव आसा? आयज पासून म्हाका त्या दिसाचो उगडास येता. इस्टराचो दीस तो. मिसा गेलेली आमी दोगांय. होय दिसाना तू व्हडल्यान बोब मारून तुज्या मामीक सांगतालो हांव मिसाक वता म्हाका आयकोंक जाय म्हणून. शीत कोडी नुस्ते आणि नुस्ते जाल्यार शीताची उडी ताळे सकल देवना. पुरो करा आता मिसाक वेता. ओके ओके मामी मिसाक वेता. हाचे कितें जालां तर मिसाक वेता म्हणून व्हडल्यो क्रिस्तांव मुसलमान रावतात म्हणून जाल्यार तुवें हांगासर घर कित्याक घेतलें? आनी गोश्टवता म्हणटा ते तूं गोश्टन आसा सदांच आमी कितें तुजे भाशेन फोवा खावपाक. आगो पिशा पोहा म्हणनात ताका पोहा म्हणटात. पोहा विसरूच पडटा ते मागीर आमकां कोण सोंसतलो तूं? सुजी सकाळी सकाळी बोवाळ दिल्या. बोवाळ हांव करिना. बोवाळ कोता ती तुजी शेजार. शेजारी कितें जालें? कितें जालें म्हणून म्हाका विचारू नाका. कितें जालें म्हणून फकत तुज्या बायलेक विचार. अरे झगडूंक सदांच तयार. कितेंच म्हणूंक दिना मरे. प्रकडेच येता झगडूंक. झगडटात खंय भाव आणि उपरांत तिसरो घेता लाव. असली गोत ह्या शेजाऱ्याची जाली. आगो शेजारी आमी वायट बऱ्याक रोगडी शेजारीच पावता. सोयरी पावना. सोयरी मागीर उपरांत येता. हें तुमी दोगांयनी जाणा जावंक जाय. अरे अब्दुल बाब हे तुझे भाशण मातशें कुचीन दवर आणि पयलीं सांग तू कोणाच्या सायडीन आसा? म्हज्या सायडीन काय सुजीच्या सायडीन? अब्दुल बाय पळयता कितें सांग आतां. म्हजे वाटेन आसा ताचे वाटेन आसा? पळय शेजारी आमी. तू हिंदू तू क्रिस्तांव हांव मुस्लीम. शेजारी म्हणटकच आमी बरे भाशेन मोगान भोंवोंक जाय आनी हाकाच लागून हांव तुमच्या दोगांयचे वाटेन आसा. तेचे पयलीं घे हे 100 रुपया घे आनी दुकानार वचून 1 किलो साखर घेवन ये. मागीर तुका डिप्रेशनागेर वचोंक जाय जाल्यार डिप्रेशनागेर वच ना तर सिप्रियानागेर वच. कोणागेर म्हटलं? आतांच म्हणप ना तुवें तुका डिप्रेशनागेर वचोंक जाय म्हणून? Ouvir pustos, Cristi dormaci nișani. Ouvir pustos și goita, Solong Jezusia Paulani. Tea pustoca meota, Jezusi și goni. Ouvir pustos wacitor, मेवता मागलेली देणी. एक दीस गांवच्या इगोर्जेच्या पाद्री एके फामिलीन आपयलो जेवपाक. पाद्री येतो ताणी बायबल उगडलो जेवणा रोजार करपाक.
फामील मग काय? एक शर्ट एक पेट आणि माईक बस हाणलेली 1,000 दिव पाय शर्ट पण बहुत आहे आपण इथे हाडले जरा नाच जात आहे त्यागे मग 1,500 मग 5,000 राहिले घाटू 5,000 होय मांगे हाटा ऑपरेशन करतो मग केला केला अजून हो ना मायका हार्ट ऑपरेशन केल बाबा केला? How are you, baby? How are you, baby? बेबी आणि तू काढो Bebo. गाला करा पडले एवढा मोठा सगळं सांग तो मी हा तो करू रॉंगी मी गेला हा होता रेड्या घेर की चुपाय तुम्ही गेलो आता हुई आता हो पण ना गेला गेला रीड किती पैसे घेऊन गेला तो किती पैसे होय केशा किती आज किती गेले तुझे आपण काय गेला बायला पोलीस किती आले अगे माय तू नको की चालते किती आले हांव थिंग रेड्या घेर चुपा गेलो चोय आगे थिंग सगळो लोक बोर्ड मारला गेलो 5 का 10 5 का 10 5 का 10 आगे कोण मुस्ती 100 गुणायले आणि पोलीस येले आवय पोलीस आहे ना का पोलीस मागची बी बसून येऊन गेले रेड आणि हे तुझी एक दमडी माल झाली पूड सोमची सावंतवाडी पडवली आणि आज चौ तुझ बरा ना आईचं बघत हाव आणि मुगे माई आई डोळा करा मला दोघीचा जीव हाय का मागत आहे 2,000 ऋणकार येला ऋण माग अरे बोले होय माई तू त्यांच्या ऋण हारी केलाय तुझा गाडी मला म्हणाले तू ऋण कर पाहिजे हरी कर पाहिजे 1,000 तिच्या हाडल्या दरातल्या धावताय तुम्ही 1,00,000 लागायला तुमचा घरी राहत आले मग तुम्ही कोणाचे रुपये कोणाचे बदल 1,500 ची आमचा अरे निघताय रे बाबा बोस नाही कोणाचे बोस तू किती मुळ्याचे 1,500 मला तुझं दिसतं पे जाऊ नका चाल ना बोस बोस तू किती पिपा ना बोस 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 कोण घरा आयला नो केना बोसून किती दिपास आहे तू किती पितो ते सांग चाव जाई कॉफी जाई लिमका जाई सॉफ्ट ड्रिंक जाई सेरेलेक जाई बियर जाई ना बियर ना बरेच ना बियर ना का अरे बाबा हे सोडले आम्ही चिंतात पण हे आमचे आवय बाबी सोचला पुरो तू पिये नका हांव ताका सोचपाचो प्रयत्न करतलो आता उलयता काढूक सांग सोड आम्ही घरा चेडो चेडू खाजार जातच भुरग्याच्या देण्याका शेता देवाच्या आशीर्वादान बायल भुरग्याक सलमान हाडटा भुरग्याक बरें शिकप दिवन आपल्या मोगान वाडयता भुरगें वाडून व्हड मनीस जावूंक आवय बापायचे आवडे आसता आयज तुमच्या कानार हांव साद वयता कोरी घोडणी घोडलेली एका गोराब्यान खुद झोल मोतूच आवय बापूय कोशी जालेली मग
आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा साहब जी। साहब जी मेरे लिए और एक फेवर करो साहब जी प्लीज। हमारा घर में कुछ राशन नहीं है साहब जी, एक 500 रुपया मिलेगा। 500 रुपया? अरे कसले मुश्किल घेऊन येणार तू जर पाहते ताचेर हांवें एडवान्स घेवंक ना, ताका रॉंग रूम दिलो, आता म्हणटा 500 रुपया रे, कसलो मनीस रे? साहब जी क्या बोल रहे? ये बोले कैसा आदमी को लेके आए, मेरे ऊपर विश्वास रख के आपको रूम दिया। अरे साहब जी हम ऐसा नहीं है साहब जी, हम तुम्हारा पाई पाई चुकाएगा साहब जी। ये मेरे को बोला ये मेरे को रोज ही देगा, एक बार मेरे को नौकरी मिल गया मैं आपका पाई पाई देगा साहब जी। बरे तू जर पाहते हांव ताका 500 रुपया दिता, पूण अब जिस दिन से औरत बनाया उस दिन से आज तक ना बेचारा भगवान ना वो आदमी चैन की नींद सो रहा है साहब जी। किती पैसे काय चलत नका का सोनो अच्छा मला घेता खाली खायला चिर चुलून दाखवता चलत लाग। ये औरत कौन है? मेरा 500 रुपया तुमने तो गया। वही औरत है जो भगवान ने बनाया था। ये औरत चलत लाग म्हटलं। आज तो खबर घेण्याची तो खुशाल कायची आणि कसली खबर आहे पण ना केलीशी चाव करणार अगो आमची चहा सकाळी 7 वराचीच झाली आणि काका तुका चहा करून दितेली म्हटल्यार आमचो चहा बिटो संपला गो। तुझी माल काय खबर किती सांगता गो? आणि तू आहे कोण तुला खुशाल जाताले? अरे माझी सांगू को बेगीन मग केलीशी चहा करणार एक खबर ना बाबा खबर सांगची पहिली जेत मिळाले ना माशे। अच्छा चहा अगो किती झाले जाणा आई फुगो सकाळी 2 पिशव्या आणले दुधाचे हो नाले दोनही फुटल्यो। अरे झोपडी खयची ते सांगता आमचो पुताची दुवेच्या मोगाला सोबडं आमचो पुताचे धुवेचे मोगान आसा जाल्यार बरें जालें, जाऊ दी ताका काचा। अरे मेल्या किती उलयता तकलेन बरोबर समरे? अरे तुम्ही कोण आम्ही कोण? तुमची जात किते आमची जात किते? सर ह्यो जाती कोणें केल्या? मनशांनी केल्या। जेन्ना आमी जल्माक येता तेन्ना आमकां खंयची जात खबर आसना। जल्माक आयले उपरांत आमची आवय बापूय ज्यो जाती मानतात जे धर्म मानतात ते आमी फॉलो करता। आणि म्हाका एक सांग या चेड्याच्या मोगान आसा गो तू? तुला को अगो तोंड कित्याक बंद आसा? चालू झाली गो तू ओके ना तुझी आमकां लागून तुम्ही सगळं टाकात होय पिलो साद देवा 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 अगो अशी सर नाव खिराकला उठला गो कायचे काय उलयता? अरे तू मेन किती चितला चीक लागला तोर मारून चिकोला कर घेऊन चित्ता हाची लागी काजर केलेले परत हांव तुका बुडो मारून तर बुडो मारून तर असा ए आय तुका सांगता आणि दुसरे पावटी त्या चेड्या बरोबर फिरले नय तुझे पाय कातरून तुका भितर बसायतले घरात। अरे गॅसी साईड एदिशी त्याला बाटली बोलवा हा सकाळ आहे आमलेट कोण हायल्या आणि आता कुचिन बसवते मरे त्याला बाटली पिटायला अरे गॅसी साईड त्याला बाटली बोलवा हा अरे आहा रे तिंगा तिंगा रो गेना तिंगा रो कोण हे रोणे सोलो आणि तू बसले त्याला बाटली सोडी तर एकिटे त्याला बाटली नयची बोलो बाटली अरे आम्ही तेल गेली होई आणि सुमांडे तोकलेच्या किदे त्याला बाटली हा आणि मरे बरे असा आम्ही बाबा फोटो काढता म्हणता त्या हांगा रे हा हांगा आणि फोटो काढलो मागे आम्ही त्या मनशा करून दाखवलो मागीर तो मनीस तो फोटो पण टाटाच दादा उड्या समजा ही सांगची खबर जाई ताई तो टाटाचा तो बाय ते फटाफट ते आमची स्वतः लेवल खबर काढायचे जाई का अरे आम्ही काटा तो टाटाच जाता ते खाटाच जाता ते लोक म्हणता Gata, ai sau bitoita, sogla moja mogacha ista, utra moji, barik sani, naikun laya tumi tumcha ginyana, doshi bamche, waglele amka miauta थोड्याक मेवो
इसको मैं मूवी देखा, इसको मैं मूवी देखा। हाँ, रजनीकांत है ना तुम? रजनीकांत। ये रजनीकांत। नहीं किसी का काम नहीं है, मेरा भाई है भाई। अच्छा शादी, ये मेरे को बोला, क्या बोला? तुम मेरे को इधर रोजी देगा। रोजी रोजी लॉरी का थिएटर ना तुम मेरे को बोला इधर रोजी देगा क्योंकि सब मैं किधर तुमको बोला रोजी देगा आऊँ ही रोजे शोधूं पाऊँ वो आणि किसा मदद अरे रोजी बोलेगा तो रोजी बोलेगा नौकरी। हाँ नौकरी तू काम भी बुलावणार का हाँ नौकरी हाँ। हमारी भाषा में हम रोजी बोलते हैं, रोजी रोजी रोटी और मक्का। ना बाबा माका कोणी सांगले रे हांगा फोटो काढतात म्हणून अरे आवडल्या गिराक फोटो मारे एक सांग बाबा फोटो काढतात तर त्याच मनशाक दाखवलं जाल्यार तो मनीस मोडटा ते बाबा की फोटो काढचा आहे माहिती फोटोचे मुनीस मोडचोय ते आमको बोल ना हेच म्हणलो कुठं फोटो काढून काय फोटो आम काढे मत ते लोक आमका बोल एक सांग फोटो काढून कितले पैसे घेतात 1 लाख 1 लाख क्या बोलते? अरे ये बोल रहा है तेरे को 2 लाने को बोला था दूसरा किधर है इधर है। अभी तू मेरा रोगट छिजोता है ये रोगट तो इधर मुस्ताका मारा ना तो मैं तेरे को अरे बब्या तू मत की जाएगा साइड कर तू आती उतर ये तेरे को निमाने बारे इच्छा है कितने अरे 2 लाने को बोला था आप 100 रुपया दिया, हाँ 2 वड़ा पाव लाने को 2 बोला, लाने को बोला दूसरा त्या ब्रादर त्या गोरे भाषे सांगून त्या गागलो बोलायचे तोय तू गायला का तू गायला तुझ मत बोलो मैं अभी लास्ट टाइम विचारता है दूसरा किधर है अभी बोल मैं इससे मारेगा तेरे को बोल अब तुम दोनों भी पूछते हो दूसरा किधर है, दूसरा किधर है, दूसरा किधर है कोयला किधर है, कोई नहीं पूछता है। अरे वसली बाबा दुसरा इधर है कोई ना इधर है देखो साहब जी, मैं सुबह सुबह इधर आया, मेरे को ना पानी खाने को पूछा ना चाय खाने को पूछा। साहब जी मेरे को बहुत भूख लगा था साहब जी, दूसरा इधर है, कोयला इधर है। त्याच्या भोगाचेर तुम्ही लाडू पडायला म्हाका लागून या सगळे ते पवित्राक लागून घडोवंक पावना ताणेच ल्हानपणाचे ताणेच दुस्मान काय सुरू केलेली म्हणतात हे दोघ असता पूण ताचो पडवो
दुसऱ्या कित्याक दोष दिताय हांव जाणा आमचो पूत आमकां उणें जाला आमच्या काळजाक दूख भोगल्या पूण ताची धूव ताका उणें जाल्या ताच्या काळजाक कितें दूख जालें आसलें अशें कितें केलें गो म्हज्या पोरा कित्याक म्हणून हे तुझ्या आवयक एकटेच सोडून गेले फक्त तुका लग्न जाऊ नको म्हटलेले म्हणून एक छोटी तरी आवयक म्हणून तर कशी असले अशा अकस्मात संसार कित्याक सोडून गेले बाय तुझी बुजवण या समाजात जाती काती वेगवेगळ्यो दोर वेगवेगळे हे दोर मुळच्या निघाल्यात हे वन करूंक ना आज मुनीस आप स्वार्थी झाला आपणच आपल्याचेच चित्ता दुसऱ्याचे चित्त दुसऱ्या पासून आपण भाव करणार तुमचे दुःख सजवून येता तुमची मुलगी तशीच ती मुझीच मुलगी म्हणून त्या समाजात तुझी कोणची जात असो तुझा कोणचो दोर वाचो आम्ही या समाजात एकवटान राहू हे गरजेचे म्हाका हांगासर खूब शांती मेवता हे माद्रीपण म्हाका तुमकांच लागून फावो जालें तुमी म्हजो जीव वाटायलो हांव तुमचे सदांच आभारी सिस्टर एश्टी देवाच्या वावरान सदांच शांती आसा आनीक हांव चड खुशाल आमच्या सांगण्याक कान दिवन तुवें तुजें शिकवण पुरें केलें आनी कांयच एक माद्र जावन तूं आमच्या मुखार उबी आसा सिस्टर हांव गांवांनी भोंवतेली तुवें तशें तुमकोणाक सोदून तांची सेवा करतेली अशे तरेन अदीक आनी अदीक हांव देवाचो तियात्रीच कोण जावन आसा आमकां एक देवाचें देणें सगल्याकूच न्हय पूण थोड्यांकूच हे देणें दिलां ताणें कांतारां एक्टींग करपाक कोटी कोमता ताकाच केला जाणें एक तियात्रिस्ताची खबर सांगता तियात्राक जिवीत दिल्लें हाणें ही 29 ऑक्टोबर 1961 वर्सा जल्मलो बाणावलेच्या गांवांत गोरीपणान दिसताणें जाल्लेले माय नुस्त्या विकी वाठारांत
हमारा घर में सिर्फ वो कंजी बनाते तुम लोग। कंजी वो चावल और पानी डाल के तुम क्या बोलते हो? अरे कौन ना पैस मुट्टा पैस वो छोड़ दो। कहाँ है? क्या मैं तू क्या काम क्या रे तू काम किधर करता रे क्या काम करते? हाँ? तू होकर इधर खाना खाता है मेरे हाँ हम रान के रखता है आके खा के जाता है ए पेट किधर पावा देख किधर पावा देख ए पेट देखा और 2 दिन खाया ना तो ये पेट फटेगा। मेरे को हाँ ये पौवा देगा? कितना पौवा पौवा पौवा। जॉन है, ये जॉन का बच्चा है, जॉन इसका बाप है। अभी कुछ को उठा के लेके अरे मैं तेरे को बोला पहला जॉन लेके आओ तू जॉन जॉन बोलता है बाद में मेरा जॉन के बच्चे को लेके आओ। जॉन को उठा के लेके आनेगा। अरे आधा दिमाग का खोगड़ी है। बाबा तुम जाओ तू भी जाओ क्या जाने तू नहीं ला कौन मर सका हम जाने का चलो हमारा तनख्वाह दे दो। क्या देखो तनख्वाह दे दो तनख्वाह। तू पहले सांगता है ना? सुन मेरे को तुम्हारे पे काम नहीं करने का है। मेरे को किचर बुलाया। किचर बोला वो काम करने का। किचर क्यों? तुका सायकल चालू बस आहे ना बास घेऊन घेतो तो तू अरे बाबा कैसा बस रे सोपत रे नाही मॅडम मग सोपजी काय सकाळी कितना का ना किती आहे म्हणा I can cook this. आम्ही काय सोबत दे बाबा उनका पुदवारा ना नाही ओ तू गेलो रणीपू तुका सोपत दिता आयज जावन कसली वाईट काम करपाना तू दे रे फोटो काढ ना हां काय आवय तुका किती सपोर्ट देपा ना आव देवपाना ना दिता जोड तू जोड बना का दिता सपोर्ट आवय तुका सपोर्ट दिता आय सो फोटो काढपा ना फोटो काढपाना अरे तुका कलोनी हां दॅट मीन्स माय जेव्हा तिको ना काम बंद केलोले आम चालू करू जाय बाबा ना रे तू जाणा तू लहान असता मेरे आमका एक बरे सुणाल ना रे एक दिस तू तेच फोटो काढो फोटो जायता सुणी मेले हॅलो आउट होय अरे आपली काय अरे ते हँडसा पडा आता जास्त झाला लागते जण मागचे हँडसम मुळा तुमची तोंडाचं मुगल्या तिकल्या वर गेलंय ते Who are you? What? Who are you? You fu? Who you? Kung fu? Who is Ronnie and Johnny? मी रणी जॉनी You potato? You potato? You potato? Your father potato? Your mother potato? You remove Hocho? फोटो Who is remaining Hocho? अरे फोटो तुझे किना गेलस बघा भांगाराचे दोशे शांतीचे जाऊन आसा आमचे गोंयचे शार गोंया काबार करूंक फुडें सोल्ल्यात देंवचार गोंयांत आतां साबार एकूट आमचो तोडूंक ते सोदतात धर्माचो घेवन आदार तुकान बरोवन सांगचें हें पडटा तुमकां हांवें घोडून कांता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटान ते रावन गोंयान सगळे एकवटांची येले पण भायलो पितेर जावन इगोचे मुखार मुर्ती धरून गोंयकारांक तांणी चावयले आपली कामां विसरून दुसऱ्याची कामां करूंक गोंयकारांक तांणी नागोयले एक मुनीत धुवेत रावून तो राशी वेता आंग मोजेन दोदोर दुगता गुवळशी येता रूत म्हाका आपले धुवेत दोदोराक सांगता येना काय बोसकागे दोदोर ताका म्हणटा बेदरूद तोजो चलता कशी जाण वायता तो पासून दोतोर ताका
आणि थंयसर खंय खाली भावनी म्हाका पळयलो आनी हॉस्पिटलान घेवन गेले. जायत्या दिसांनी हांव सिविलान आयलो तेन्ना हांव चिंतून पडलो हांव जिवो कसो आसा काय म्हणून. तूं मेले म्हूण सोजमोन हांव थंयसरूच बेंगलोर सेमिनारीन जॉयन जालो आनी हांवें म्हजें हें जिवीत देवाचे सेवेक वयतालें. आनी तूं तुजेच परी हांवूय कारवार सिस्टरीक मेळ्ळें. थंय हांवें म्हजें जिवीत देवाच्या हातीन घातलें. तूं ह्या संवसारांत ना म्हणून सोजमोन हांवें म्हजें मातजेपणाचें शिकप पुरे केलें. अशें आमचे सोबी कित्याक वळले काय. आमी दोगांनी एकामेकाचो नीज मोग केलोलो. तूं आमचो एक गोट जावं कित्याक दिवंक ना कित्याक. आयज तो एक माद्री जावन आनी हांव एक माद्री जावन ह्या जाग्यांतल्यान आमकां परत कित्याक मेळ्ळी कित्याक. हे तुम्ही कित्याक करता कोणाचें शिकता. फादर आमी शिणनात आमी देवा लागीं विचारतात हो आमचो एक गोट जावं कित्याक दिवंक ना तो. हो संसार जावन आसा एक माची. ह्या संसारान जियेतलो दर एक मनीस जावन आसा हे माचे वेलो फलाकर. पण मनीस कितलो तेंप पासून जियेतलो कोण मनीस केन्ना मरतलो हे फकत देवाच्या हातांत आसा. मनशाच्या जिविताचे 3 भाग आसात. पयलो भाग आंकवारी जिवीत, दुसरो भाग काजारी जिवीत आनी तिसरो भाग देवाक भेटयलेले. तुमच्या नशिबान काजार निर्मिलेले आसोन आज तू एक पाद्री जावप तू एक माद्र जावप ह्या दुसरे कांयच न्हय. फुडी जावन आसली येवजोन देवाची.